या आमगेला आज इतकं फर्स्ट व्लॉग वेद डायरीज. आज आम्ही आता काही वता असं म्हळ्यार मुरुगन शॉपिंग आवता सती आम्ही ॲक्च्युली आज गार्डन्स बाय द वे वच म्हणले केल्या. सो बट पावस येवं देखून थोडा ओवरकास्ट वेदर. सो वी डिसायडेड एटलीस्ट मुरुगन शॉपिंग कोणी कोरने मेळा म्हणून. सो आम्ही ब्लॉक 701 इशून हांग राबता सदी. सो दिस इज मुग्धाकिनी. हाय केशकिनी. हॅलो. सो मुरुगन मस्त दूर ना आमकां. मुरुगन इज इंडियन स्टोर. आमकां कसने इंडियन सामान जावपाक जाल्यार प्रति एक मुरुगना मेळटा. मुरुगन सोड हांगा आमगेल्या एरियान तो आनी 2 स्टोर आसा, कार्तिका आनी श्री साई म्हणून. बट बोथ आर आय मीन ऑल आर इक्वली गुड. सो ताका एक आउटिंग जाता म्हणून आमी हाजेर आयले. चमकून वता ती. सो तागेले वेद इज 6 months old now. सो आमी इंडिया तुकोन जस्ट a month back आइले सिंगापुराका. and now he is getting adjusted Singapuraka. So what we thought is we'll make more and more videos of Vedh and our life in Singapore. So आम्ही आता almost a 10 minutes walk असा. सो आम्ही चमकून येता येताची आमकां पावस मेळ्ळा. इट इज रेनिंग, इट इज ड्रिजलिंग. हाता साथी धरकाकाय ताका साथी धरकाकाय ता कसं जाल्यार हाता कसं नाही धरका. सो आता आमी चिकेची फास्ट ट्रॅक करून वचका जाता. एटलिस्ट नेक्स्ट एक 200 मिनिट्सा नंतर फुल माड आसा. आमी बसे घेवत आशिल्ल्या बट बस घेतल्यार तो एन्जॉय करना तितले का ग्रीनरी पुरा पळोवच्याका. सो तशें करून वी थॉट ओके लेट्स वॉक. वेद काय होतास वेद तू? कसं सामान अडवतस तू? कसं सामान अडवतस? हां सांग कसं सामान जाय तुका? तरकारी अडवतस की तरकारी? सो आता आम्ही ऑलमोस्ट ट्रेन स्टेशन आले पावले इशून म्हणून. सो आतां ते दिसता नळे माड आशिल्ले ते एक ट्रेन स्टेशन. ट्रेन येवका एट एनी मोमेंट इन टायम. सो फर्स्ट फ्लोरार आसता. सो थंय तुकून द MRT म्हणटात हांगा. सो MRT इज वेरी वेल कनेक्टेड across the country. थंय जावपाक वच जाल्यार MRT is very well connected. And at the same time हांगा सायकलिंग रॅक्स पळयता. हांगा बस जन येवन सायकल पार्क करता ती तोग्गू दवरता. एट द सेम टायम हांगा वयरी हाण दवरता. सो लॉक करून गव्हर्मेंट प्रोवायडेड. सो लॉक करून सकाळ वचून संजवाळ येवत जाल्यार लॉक करून वचत.
ओके आम्ही हांगा पावले श्री मुरुगन टोटल इंडियन स्टोर्स आणि हांगा ऑलमोस्ट कसं घेतल्यार हिची प्रत्येक इंडियन आसता. इंडियाचे तुकून सामान येवचे तरकारी एटलिस्ट मलेशिया तुकून येताले. सो आमी एक ट्रेस टुगेदर ॲप म्हूण आसा इंडियान तूं कशी ते सो हांव जस्ट स्कॅन करता. सो स्कॅन केल्या नंतर ते सांगता सेफ एंट्री. सो ह्या सेफ एंट्री मी तर पक्कने हांगा आशिल्लें कोणाक कोवीड जाल्यार सो वील बी एबल टू कॅच अप. ती कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगा खातीर हें ॲप यूज करता ती. सो पळय हांगा पुरा नमुने तरकारी आसा A to Z. सो कसं पुरा घेवचें जाता पळय आमी आज. हें पळय गब्बू समेत मेळटा हांगा गांवाच मणकेची. कसं मेळना तेन्ना आमगेल वेदू बीटरूट कॅरेट बीटरूट पुरा खावंक सुरू केला. सो फाल्यां सांगेल्या बीटरूट खावचे. बीटरूट स्पेशल बीटरूट प्युरी. बीटरूट प्युरी वांगणाचे दोन घे. कसं करता कसं करचें म्हणून वतना एटलिस्ट वांगणाचे पद्या खातीर ती घेता जाता. पद्य करचे खातीर आनी कसाने नाही जाल्यार ता तिंगणा पद्या खातीर सांबारा घालच्या का. पिल्सबरी आटा. सो 5 kg $10 ऑलमोस्ट 500 रुपीज पूरा एक्सपोर्ट. सो आइसक्रीम पूरा मसाला या सॉफ्ट ड्रिंक्स इवन अमूल दूध समेत मेळटा हांगा. कसं नाही मेळना म्हळ्यार सामान ना इंडियन. सो इट्स अ टोटल इंडियन स्टोर. दिवला उचताला देवाक उदबत्ती प्रत्येक आसा. फ्रोजन आयटम्स इवन हें आसा कुकर पळय. कुकराक प्रेस्टीज कुकर $52 $2,500 रुपये 3 लिटर. इंडियान तुवें ऑलमोस्ट सादारण म्हणटा तितले आसा की म्हणून. मिक्सी ना म्हळ्यार ना गेले. मुस्तफा म्हणून एक अंगड आसा हांगा तोय तशीची सेफ्टी पिन दवर न्हू भांगरा थंय प्रत्येक तागेले आसा. हें चिके हॉड अंगडी. सो हागेले सुमार पुरो आसा. सो आशीर्वाद तूप घेवच्या दवह्यां घेवच्या आशीर्वाद. सो आशीर्वाद तुपाक आय थिंक इन इंडिया ऑलमोस्ट 600 रुपीज की आसा. सो हांगा ऑलमोस्ट $12.50.
मंदोकला प्रति एक अशी आम्ही आता पुरा शॉपिंग करून आमचं पुरा भरला बसार बयश भितरी बयशी पुढे म्हणत आमगेल चाललो वेद बाबू न्हिदनी दाण केन्नाची बस स्टेशन इली कळत आनी न्हिदोचे सो आमी जोक करता आशिल्ले लास्ट टायम आनी रात्री न्हिदना जाल्यार म्हाका बस स्टेशन हांगा पोनाड्या व्हडलें न्हिदता म्हूण सो आमी घरा वता जाता आमकां हांगा तोकून व्हडलें चमकून टू एक 10-12 मिनट लागल्यार बसार 2 स्टॉप सो येस